गणगापुरांत तूं पर्वतेश्वर म्हणल्यार सकल तेजिशिलो ताका स्वामीचेर मस्त भक्ती. स्वाम्यान सदच संगमा वचकारल्यारी तो तागेले गाद्यांतल्यान धांवन येवन तांकां पांय पडत आशिल्लो आनी परत तागेले गाद्या वता आशिल्लो. परत ताणें संगमांतल्यान मठांत वचका जाल्यार बी तांकां येवन पांय पड वता आशिल्लो तो. ताणें पांय पडले तेन्ना स्वामी कसो उलय नाशिल्लो गप्प रावता आशिल्ले. तो बी तांकां पांय पड गप्प उरता आशिल्लो. अशें मस्त दिवस एक दीस स्वामी ताका विचारता, आप्पा तूं हांगा सदच येवन म्हाका पांय पडत ना हांवें कसो लेका तुगेल्या मनांत कसो आशा आसा सांग म्हणटा. तो पर्वतेश्वर म्हणटा म्हगेल्या गाद्यान तो मस्त धान्य पिकता म्हूण म्हाका आशा आसा आनी तुमी म्हगेले ते गाद्या पसून येवन तुमगेले कृपा दृश्टीन थंय पळोवका. हांव तुमकां सदां पांय पड म्हूण कितके ह्या वर्सा हांवें जोड घाल्लो ते बरेची पीक आयल्या म्हूण सांगता. तेन्ना स्वाम्याक ताचेर आपशें दिसता आनी तेन्ना तागेले ते गाद्या वचून तांतूंतले ते धान्य उठून पळयतात आनी म्हणटा, अरे भक्ता संगमा वता आसत आमी दनपार आमी परत येवं पासून हे ओट्टूची पीक तूं कापून घाल. म्हगेल्या उतराचेर विश्वास दवर न्हू. एक मनान तर तूं तशें केलें बा तुगेलें मस्त बरेंपण जाता म्हणटा ताणें. तो मनुष्य स्वाम्यान सांगिल्लेच एक भेदवाक्य म्हटलें करून ते ग्रामाचे अधिकारी वता. कसले की म्हळ्यार ताणें ते कशे गाद्दे ग्रामाधिकारी उरता म्हूण तो ग्रामाधिकारी म्हणटा ते गाद्दे हे पण आपणाका गुत्तिगे म्हूण दी तूं. तो कसो म्हणटा ग्रामाधिकारी हे वर्स ते गाद्यान तूं बरें पीक आयल्या तशें तुका वर्सभरचे गुत्तिगेक म्हूण दिवचें जायना म्हूण सांगता. जाल्यार बी हो ताका मस्त सांगता आनीक आपण एक्का डब्बल गुत्तेक दिता तुका म्हूण एक वचनपत्र ताका बरोवन ताका दिता आनी आड लोकांक घेवन ते गाद्या येता. ते आड लोक पीक कापच्या सुरू करतात. ते पर्वतेश्वराल बायलांनी चेडो येवन तांकां पीक काप नाकाची म्हूण अडगडशितात. तेन्ना तो शुद्र तांकां फातरान मारून धांवडायत थंयच्यान. तेन्ना धांवताच ग्रामाधिकारी वतात. तेन्ना ते शुद्राल बायल ते ग्रामाधिकारीक सांगता, म्हगेले घोव एक संन्यासील उतर आयकूंक घेवन तरणे पीक कापून घालशीत आसा म्हूण ती सांगता. तेन्ना तो अधिकारी कसो करता की म्हळ्यार ते पीक कापचे ना म्हणून ताका सांगून पेटयता. जाल्यार तो शुद्र आयकना. तो ते ओट्टूचे पीक कापूसून घेवन स्वाम्याची वाट पळयत थंय राखता. स्वामी संगमान तांगेले अनुश्ठान करून येतात. ते पीक ओट्टू कापून राशेल पळोवन स्वामी ते शुद्राक परीश करता म्हणून, अरे भक्ता हांव खुशाले तुका सांगिल्लें तूं खरेंच हे तरणे पीक ओट्टू कापून घालवे म्हणटा. तेन्ना तो पर्वतेश्वर म्हणटा, म्हाका तुमगे उतराचेर मस्त विश्वास आसा. तुमी केन्नाची खुशाले बी म्हाका तशें सांगनाची म्हूण गत आसा. मागीर तुमी सदांची अनुग्रहान पळोवका म्हणटा. तेन्ना ताणें म्हणटाची तुका हाज नंतर मस्त तुमगेले गाद्यान पीक येता तूं कांय चिंत करनाका म्हूण मठा वता. ताणें पर्वतेश्वर स्वाम्याल भरशीक मठा वता आनी तांकां पांय पडून घरा वता. थंय तागेले बायल चेडो केना रडतो उरता हाण तरणे पीक आनी कापून घालय म्हण. ते गांवतलो कोण ताका म्हणजे अरे तूं कसले ते वटू पीक कापले म्हूण ताका विचारता. तो म्हणटा आमगेले स्वामी म्हळ्यारच एक कामधेन न्हू. हांव आतां ते कापून घाल्ले धान्याचे पिकाक एक एक हाका 1000 गटले फांदे येतलेची म्हाका मस्त लाभ जातालो. तुमी कोणी चिंत करनाकाची म्हूण सांगता. अशी हे जाल्ले 8 दिवसान एकदम थंड वार सो येवन येवन अट्टू लोकांना गाद्यांतले पीक नाश जाता. उला नक्षत्रांत अकस्मात पावस आयलो देखून अट्टू धान्य वायट येता. जाल्यार हे पर्वतेश्वराले गाद्यान मात्र एक देंटाक 11-12 देंटशे येवन हडड ताका फांदीशे येतात. ते पळोवन ते गांवचे लोक मस्त आश्चर्य येता. ते पर्वतेश्वराल बायल घोवा पांय पडून घेवन म्हगेली चूक जाली म्हाका क्षम कराची हांव बुद्धी नाशी कसकी उलयली म्हणून घोवालेक माफी मागती. घोव बायल
पुजा सामग्री घेऊन गुरुदर्शनाक म्हणून मोठा होताच आणि तांगेले स्वाम्याला पूज करतात. स्वामी म्हणटाची तुमगेल्या घरांत अखंड ऐश्वर्य उरो म्हणून तांकां आशिर्वाद दितात. एक म्हयने जावच्या कचे ते गाद्यान लोटोची धान्य आनी कापूंक जोड लोटोची तो घरा व्हरता आसतना तातूंत अर्ध ते ग्रामाधिकारी दिवचे वता. हे पण म्हाका मस्त आयल्या पीक तुमी हातूंत अर्ध घ्यायची म्हणटा. जे तो ग्रामाधिकारी म्हणटा ना तूं गुरुभक्त तूं म्हाका कितले दिवका तितले दी आनी उरिल्ले व्हर घराक म्हण तेगेले करारपत्रांत कसं बरयल्लें तितलेय तो तांत घेता. कडे हो बी पर्वतेश्वर कसं करता की मागीर ते ग्रामाधिकारी नाका म्हणून सोडील जोड आनीक आपणाले आसले इतले थोडे जोड घालून घेवन तो तांचे ब्राह्मण लोकांक दान करता आनी बाकीचे घेवन घरा वता. अशी स्वाम्यान जर अनुग्रह केलोय आशिर्वाद दिलो तेन्ना हे जगांत लट्टू नमुन्याचे सूख ते मनशाक प्राप्त जाता आनी तो कायम तेगेले मनोभिश्ट पूर्ण करून सुखान उरता.